सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची मांडावळ आमची दोतोनीची भुरगीं करता ह्या आमच्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमच्या सगळ्या दोतोनीच्या वावराचेर जो आख्खें वरसभर जाला त्या वावराचेर आनी संदेशकारांचेर आशिर्वाद देवाचो मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता जिना लिगोरियो मोंतेरो आनी फामील नाकेली कोसेसांव पेरेरा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन आमी 400 वर्सांचे समारंभणेन इंटर समुदाय पेनल्टी शूट आवट कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा जाल्यार हे आमकां सगल्यांक बाराबर मेळपाक आनी आमची भावार्थाची समारंभणी करपाक एक सोयेक जावंक आमी सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक देवा लागीं आयच्या दिसा पासत आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून आयचो दीस जेन्ना भलायकेचे प्रेशिताये पासत भेटयला हेल्थ अपोस्टलेट सगळे जे भलायकेचे प्रेशितायेन वावर करतात तांचे पासत दोतोरां पासत नर्सी पासत हेल्थ सर्विसीस वेगवेगळ्यो आसात तांचे पासत तशेंच हेल्थ सर्विसां विशीं शिकोवण घेतल्या पासत हे आमी सांत करीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. दर वर्सा फेब्रुवारीच्या 11 लूट सायबिणीची समोर पवित्र सभाविश पिडेवंताचो दीस समोर ओंपता. आयच्या 2 प्रांतांत आयज आमी हो दीस भलायकेक पेरिस्टाचो दीस कसो मनयता. बागेवन जुआंव पावलो II पाप सायब आसतना 1992 वर्सा पिडेवंता खातीर हो दीस ताणें पवित्र सभेन समर्पलो. बागेवन जुआंव पावलो II 1991 ह्या वर्सा पाकिस्तान ही पिडा ताका जाली. ह्या वरवीं पिडेवंताची परिस्थिती आनी पिडेवंताची सेवा तो अदिकूच वळखूंक पावलो. वास्तवीक वर्साक पाप सायब फ्रांसिसाचो संदेश मनांत दवरून वचात. पिडेस्तांक बोरवेसाच्या संदेशकार जायात. सगळ्या पिडेवंतांक देवाची बोल आनी कृपा तशेंच तांचो सांबाळ कोत्तात तांणी जेजूचो उपकार पिडेवंतांक सवे पडूंक ताचो बरो इलाज करूंक उमेदीन वावरूंक तांकां जेजूची कृपा आनी बोल ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो पिडा कितें ती आमी सगळीं जाणा आनी पिडा थोडे पावटी बरी थोडे पावटी वायट. बरी कित्याक पिडे वरवीं आमी देवा लागीं आनीक लागीं पावता खालती मनशां जाता. वायट कित्याक ती आमकां दुखान घालता त्रासान घालता दुखयता आमच्या घरच्यांक त्रास दिता. तरी पिडा सगळी आमी आयज देवाच्या हातान घालुया. बरें तशेंच वायट ही पिडेचें आनी आमकां वेंचून काडल्यान बरवशाची आमी गोवाय जावंक आनीक आमी आमची पिलग्रिम्स ऑफ होप हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी एकामेकाक बरवशाची हातयारां जावंक हे भेटेन मागता आसतना देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्या
सुमया जेजू पिडेवंतांक भेट करून आमच्यांनी तांचे कोश्ट उणें करूंक जाताले. आमचे भेटी वरवीं पिडेवंतांक बरवसो दिवंक जातालें. पूण आमच्या आळशीपणाक लागून हें आमचे कडेन घडूंक ना. आमकां भोगोस. सुमया काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू आमी आनी आमची मोगाचीं पिडेंत पडटात तेन्ना कितलेच हेल्थ कॅर वर्कर्स आमकां इलाज दिवंक वावुरतात. पूण तांचे उपकार आटोवंक आमी जायते पावटी विसरल्या. भोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर. सुमया जेजू समाजान जायतीं जाणां गंभीर पिडेक लागून वो दिव्यांग आसलेल्या कारणान घरांतूच उरतात. तांचो उगडास आमकां येना. आमच्या गवळी कार्यक्रमांनी आमी तांकां वांटेली करिना. भोगोस आमकां. सुमया काकुतकोर. आनी सर पदवीदार देव आमची काकुतकोरूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरकीच्या राया सुरपोत वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता तुझ्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या कुसक्याक पोसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियस राजाच्या मोन्नाच्या वर्सा एका उंच शिनवासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जोण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पूर. सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आड्डोतल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोलदिऱ्या बेसार हांव आसा, खोटा म्हज्या, कारण हांव एका मेळ्या ओंटाचो मनीस आनी मेळ्या ओंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीम वेदीवेलो चिमट्यान उज्याचो एक कळसो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटांक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंटांक लायला. तुजें पातक काडून उडयलें.
तुजें खोटेपण बोगशिलें. आनी सोर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोण आमचो संदेशकार जायत? आनी हांवें परतिपाळ केलो, हो पळय हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या तुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. पोतून म्हणुया, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतल्याय म्हूण सोर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. जबाब, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोपटा परस व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारल्या त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सोर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सोर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सोर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सोर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सोर्वेस्परा. बागयोंत पावलोन कोरीतकारान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, हांवें तुमकां परगोट केलां. तुमी मानून घेतला आनी थीर बावाटान सांबाळलां. त्या शुभ वर्तमानांचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांवें तुमकां तें परगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो बावाट निर्फोल. बरें तर, पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमचे पातका पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसरे दिसाक तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भावा भयणांक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां अजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोमदूतांक. चोर शेवटी म्हाकाय दिसभरच्या आदीं जल्मल्याक दिश्टी पडलो. तर दोमदूतां मदें हांव निमाणो. देवाच्या पवित्र सभेक हांव दुमाळो दिलो देखून म्हाका दोमदूत म्हणूंक फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव दोमदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यांवन हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच ओस्तोगी न्हय, पूण म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन. एकाच उतरान ते परगोट कोत्तात तेंच हांव परगोट कोत्तां आनी तेंच तुमी सोत मारलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves
म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसले खारवी हांव तुमकां कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो जेनेसारेत तोडयेचे धडीर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोडयेचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखलीं. खारवी दिवन रापणी धुताले. तांतलें एक ओडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरूय तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासडी पडली की रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर 2 ओडीं भरलीं. तें पळयना फुडें सिमाव पेदरून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलेली मासडी पडोवन सारकेच थोठाकले. तेच परी सिमावांचे भागीदार आसले ते झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडीं तोडयेक काडून सगलें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज भलायकेचे प्रेशितायेचो दीस आमी मनयता आसतना आयज देवाचें उतर आमचे मुखार 3 जाण मनीस दवरता. एक इजायस, दुसरो बागेवन पावलू आनी तिसरो बागेवन पेद्रू. तुमी देवाचें उतर आयज आयकलां जाल्यार हे तिगांयनी जेन्ना तांकां विचून काडले एक उतर म्हणलां, हो एक सेंटेन्स सगल्यांनी, 3 जाणांनी. खंयचे ती? 3 जाणांचो जबाब पयलो एकूच जालो जेन्ना तांकां पयले आपयले. कितें म्हणलें तांणी 3 जाणांनी कॉमन? आय एम नॉट वर्दी. हांव पुरतो न्हू, म्हज्यान तें करूंक जायना, म्हाका फावो न्हू. इल्लोसो वेळ हो नियाळ करता आसतना तुमचे दोळे धांपात आनी चिंतात. आमी सगलीं बावतिजम घेतलेलीं मनशां आनीक आमी यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आर यू वर्दी? तुमी पुरती देवाच्या राज्याक, देवाच्या वावराक? थिंक फॉर युअर सेल्फ. बरें, परतून येयात. आर यू वर्दी? पुरती तुमी देवाच्या राज्याक? पुरती ना. चडशे जाणां आमी कडेन आयज तेंच म्हणटलीं, आय एम नॉट वर्दी. तोच जबाब जो इजायसान बागेवन पावलून बागेवन पेद्रून दिल्लो. आमी पुरते न्हय. कितें जालां तांच्या जिवितान तें पळोवया. इजायसान म्हणलें आपण पुरतो न्हय म्हणपाक कारण आसा.
ताणें देवाचें तेज पळयलें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आनी शिकयल्लें आसा तांकां सर्वेस्पोरा मुखार उबो रावप, ताका पळोवप, तूं वाचचो ना, मरतलो. आनी तेन्ना जेन्ना हें देवाचें तेज ताका दिश्टी पडटा तेन्ना इजायास म्हणटा हांव पुरतो न्हय. आनी मुडप कित्याक हांव मेळ्या ओटांचो मनीस आनी मेळ्या ओटांच्या मनशां बरोबर हांव जियेतां. काय बरें कारण, सारकें कारण न्हू. हांव मेळ्या ओटांचो मनीस आनी मेळ्या ओटांच्या मनशां बरोबर जियेतां, देखून हांव पुरतो न्हय हें येद्या व्हडलें तेज पळोवपाक. बागेवन पावलूक पळोवया. आयज कोरिंतकारांक दुसरें वाचप, कोरिंतकारांक चीट बरोवन तो हे जे कोण पुरते जाल्यात तांची खबर सांगता. कित्याक पुरते जाले? जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जालो तेन्ना दिश्टी पडलो. पयलीं जायते शिसांक दिश्टी पडलो, मागीर थोड्यांक दिश्टी पडलो, जाकोबाक दिश्टी पडलो. तो म्हणटा शेकी म्हाका दिश्टी पडलो, जो धर्मदूत न्हय आसलो आनी हांव पुरतो न्हय आसलो. कित्याक पुरतो न्हू? कित्याक हांव एक पिडापीड दिवपी. आय एम अ पर्सिक्युटर. जीं कोण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतालीं, जीं कोण ही वाट धरूंक सोदतालीं, तांकां हांव पिडापीड दिवंक वेतालो. सारकें न्हू कारण? पिडापीड दिवप्याक पुरतो करपाक जाता. तिसरो बागेवन पेद्रू, एक्सपर्ट नुस्तेकार. ताची बोट आसा, ताच्यान ताणें कितलींच नुस्तीं मारलां ह्या पयलीं. आनी आतां जेजू त्या वाटेन आयला, थंयसर पावला तेन्ना रातभर मारली, कांयच पडूंक ना. आनी पेद्रूय म्हणटा हांव पुरतो न्हय. केन्ना म्हणटा? जेन्ना जेजून सगळें शिकोवन जालें आनी त्या उपरांत तांकां मासडी मारपाक, तांची जाळां सोडपाक लायलीं. आनी समथींग दॅट वॉज इम्पॉसिबल. त्या नुस्तेकारांच्या प्रमाणे तें इम्पॉसिबल आसलें. तें घडलें म्हणजे इतली सगोट नुस्तीं तांकां मेळ्ळीं की तांची दोनूय वडीं बरोवन बुट्टाशीं जालीं. हें पळयल्या उपरांत पेद्रूय म्हणटा, तो पयलीं मानून घेता, हो बाबा आहा तो देव, देवाचो पूत, देवा मुखार रावपाक म्हाका हांव पुरतो न्हू. ताणें म्हणलें म्हजे कडसून पेल्यान सर सायबा, कित्याक हांव एक पातकी मनीस. सारकें न्हू कारण? पातकी मनीस, नॉट वर्दी. आतां कितें जालां तिगांयचें सवें? पयलो इजायास प्रवाद्याक काडलो आनी एक सेराफी येयलो आनी एक इंगळो घेतलो, बर्निंग कोल, आनी हाडलो आनी ताच्या ओंठांक लायलो. तुमी केन्ना कोळशाक किस दिला? जाता? सपोज दिलो, कितें जातलें? कोण लासतलो? कोळसो? ओंठ लासतले. जरी तर हो इंगळो ओंठाक लायलो, ओंठ लासतलो, मागीर दुसऱ्या दिसाक घडये फोड येतले, हॉस्पिटलांत धांवपाक पडटलें पिडा जाल्या म्हूण. ओंठ लासो पर्यंत निवळ जावपाक देव आपूण हें कोत्ता. इजायास प्रवादी वचोन सोदूंक ना कोळसो खूंय हा, कोळसो लायतलो आतां म्हूण. पूण देवान आपल्या सेराफीक धाडलो आनी तो इंगडो, जळटो इंगडो ताच्या ओंठांक लायलो. उलपलें आसतलें, दुखलें आसतलें, पूण निवळ जालो. पावलू पिडापीड दिवपी, आनी पिडापीड दिवपाक दामास्काक वेतालो. खबर मेळ्ळली आनी ताका चीटूय मेळ्ळली. जे कोण दामास्कूस हांगासर हे वाटेर भितर सरपाचे आसा तांकां धर, चेन घाल हातांक पांयांक आनी हाड. जे भशेन आतां सद्याक डॉनाल्ड ट्रंप एकल्याक चेनी घालून धाडटा सगळ्या दुसऱ्या कंट्रीनी. चेन घाल, धाड. आनी पावलू हेंच करूंक वेतालो. म्हणटात तो घोड्यार वेतालो म्हूण. सारको कित्याक वेतालो तें पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना, पूण म्हणटात घोड्याचेर वेतालो. आनी वेता आसतना हेंच तेज ताका दिश्टी पडलें. पडलो घोड्यावेलो. म्हणटूच जें काम तो करूंक वेतालो ताचे वेलो सोकला पडलो. आनी पडल्या उपरांतूच 3 दीस पासून 3 राती पासून ताणें कांयच खावंक ना, कांयच पिवंक ना आनी कांयच उलोवंकूय ना. बेस्तो रावलो. पडलो सकयल, लाचार जालो. पेद्रू येद्दो व्हडलो नुस्तेकार, सदां नुस्तें मारतालो, बरें नुस्तें पडटालें आसतलें ताका. आनी त्या दिसा कांयच पडूंक ना, लाचार. आनी ह्या लाचारपणान जेन्ना देवान ताका भरून दिलें तेन्नाच तो
मानून घेता व रियलायज जाता हांव एक पातकी, हांव किरकोळ मनीस. पेद्रू आपले अशक्तायेन परतूनय पडटलो. जेजूक जेन्ना खुर्सार मारूंक व्हरतात, कश्ट वता तेन्ना हांव ताका वळखोच ना, हांव ताचे मदलो न्हयच, डिनाय करतलो. पेद्रूय चुकलो. भाव भयणीनो, आमी जरी तर पुर्ती न्हय जाल्यार पुर्तेपण आमकां दिवचे पासत त्रास कश्ट आसात. पुर्तेपण आमकां दिवपाक घडये पिडाय येता. पुर्तेपण आमकां दिवपाक आयकूंक पडटा. आनी जायत्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक सोदता जायच ना. आमचे अशक्तायेचेर आमी झुजपाक सोदता, जायना. आमी कितें प्रोजेक्ट करपाक सोदता, जायना. आमी जॉब करूंक सोदता, मेळना. आमच्या घराब्यान जें वयर सकयल जाल्लें आसा ती शांती जाल्ली म्हाका जाय, जायना. जायत्यो वस्तू जायनाच्यो दिसतात. कश्ट त्रास असल्या वेळार घडये हो इंगळो लागलेल्या भाशेन जाता. मेळो जाल्लो आसा तूं आनी मेळ्या मनशां बराबर रावता, इंगळो लाय. ओ घडये आमची मिजास आनी आमची प्रायड घोडे जाल्ले आसा, त्या घोड्याचेर बसून आसा आमी. हो पदवी आमच्या हातान आसा, हो कसलोय पोस्ट आमच्या हातान आसा. आमच्यान कितेंय तरी बरें करूंक जाता, पूण जायते फावटी हे पदवेचेर बसून, हे मिजाशीचेर बसून आमी वयता वयर. पडपाक जाय सकयल. सकयल पडटा तेन्ना पुर्ती आपल्या आपूण जातली. आनी जरी तर सगळें केल्या उपरांतूय आमकां मासळी पडना जाल्यार तातूंतूय मार, चल उदकांत सोड, दर्यांत सोड तुजें वडें आनी उदकांत तुजी जाळी मार. आयकपाक गरज. सायबा रातभर मारलें कांय पडोंक ना, पूण तुज्या उतराक हांव जाळ सोडटां. तुज्या उतराक गरजेचें. आपणाच्या उतराक न्हू, म्हजें एक्सपर्टीज न्हू, पूण म्हजी एक्सपर्टीज ती म्हाका सांगता पडचें ना नुस्तें, पूण तुज्या उतराक वय हांव मारतां. भाव भयणीनो, ह्या तीग जाणांचेर जरी तर आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमचें कितें? आमी पुर्ती न्हय अशें आमी सगल्यांनी म्हणलां. पुर्ती जावपाची खुशी आसा. पुर्ती जावपाक जें कितें देव आमचें सवें करता तें घेवपाक तयार आसा. वो जेन्ना देव आमकां पुर्ती करपाक सोदता म्हणजे आमकां आपयता, पयलीं विचून काडटा, आपयता, थोड्योश्यो वाटो दाखयता, थोड्योश्यो जुट्ट्यो आमच्या हातान दिता, जबाबदारी आमच्या हातान दिता. घेवपाक तयार आसा काय आमी आमचें तेंच मन धरून आसा जें आमी सुरवातेक सगल्यांनी म्हणलें, हांव पुरतो न्हय, आय एम नॉट वर्दी, आनी थिंगाच आहा. निमणी वेळ, निमणो ओगोत ह्या तिगांयचो जाला तोय आमी पळोवया. इजायास प्रवाद्यान हें सगलें म्हणल्या उपरांत कितलो वावर आसा. हो कोळसो लायल्या उपरांत जायतो वावर आसा. कोणाक काम धाडटलो? आनी तेन्ना रोखडो इजायास उठलो आनी म्हणटा, हियर आय एम, सेंड मी. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. पुरतो न्हय आसलेलो तो, पुरतो जालो. आपणाचो जबाब ताणें दिलो. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. भाग्योन पावलू जो पिडे सगल्यांक जे कोण ही वाट धरूंक वयता तांकां पिडापीड दितालो, तोच जालो गोवाय. सगल्यांक परतून हाडपाक, सगल्यांक जेजूशी हाडपाक सगल्यांहून चड चिटी ताणें बरयल्या. सगल्यांहून चड भोंवडी पावलून केल्या. जरूय जेजू बरोबर तो भोंवंक नासलो, तरी पूण ताणें सगल्यांहून चड वावर केलो आमकां दिसती पडटा. म्हणटच गेलो आनी केलें. म्हजे ओस्तोंगी न्हय हें ताणें सांगलां. म्हज्यान जालें म्हण न्हय, पूण हें सगलें ही शिकोवण म्हाका खुद सोमयान दिल्या. हांव शिकूंक ना, ती रिसर्च करूंक ना, ताणें ती पुस्तकां वाचून पळोवंक ना, वो कोणाचें सेरमांव आयकूंक ना, पूण जेजून हें देणें ताका फुक्या देणें सगलें जें कितें आसा सोडवणेचें काम तें ताका दिलें आनी तें ताणें परगटलें, परगटणार जालो. आनी पेद्रू जेजून ताका सांगलोलें, तूं खडप, ह्या खडपाचेर हांव सभा बांदतलो. म्हणटच तो पयलो पाप साहेब, पयलो पवित्र सभेचो वडील जालो आनी पवित्र सभा फुडें व्हेली. भाव भयणीनो, आयज भलायकेचे प्रेशितायेचो दीस आमी मनयता आसतना सुरवातेक आमी उगडास केला. आमी जायते फावटी आमचो वावर जो पिडेस्तां सवें करूंक जातालो तो करिनासतना रावल्या. थोडे फावटी एक फकत भेट दिवन
वो थोडे पावटी एक फकत मागणें करून वो थोडे पावटी आमचो वावर वा आमी ज्यो एक्टिविटीज करता तातूंत हे पिडेस्त आसात तांकांय बीन मिसळ करून पूण आमी करूंक ना आनी जायते पावटी पिडेस्त आसा तांकां तांचे पिडीन आनिकूय त्रास जाल्यात कित्याक म्हजी घरचीं म्हजे बराबर ना म्हजी कोण खबर घेयना दुयेंसाक भिवून जायते जाण गेल्यात कोवीड जेन्ना जाल्लो तेन्ना आमी जाणा अशें म्हणटाले कोविडाक लागून चड जाण मरूंक ना पूण कोविडाक भिवून चड जाण मेल्यात आपणाक कोवीड जालो आतां कितें जातलें कोण म्हजे बराबर आसतलो खंयच्या हॉस्पिटलान वयतलो पयशे कोण दितलो हें सगळें चिंतून खंय थोडे चिंतूनूच मेले भाव भयणीनो आयज आमकां कसली पिडा जाल्ली आसा गाय आयज पिडा कोण कोत्ता गाय दुबाविरीत ज्या जाग्यार आमी रावता सगळें प्रदुशीत जाल्लें आसा पोल्युटेड आमी आमचें उदक पिड्ड्यार केलां आमची माती पिड्ड्यार केल्या आमचें वारें पिड्ड्यार केलां आनी आयकता आमी समजता आमी सगळें आमकां मेळटा आयकूंक तरी पूण बंद केलां काय आमी कितलीं जाणां तुमचे मदलीं तुमच्या घराचो कचरो काडून लासतात तातूंत कितल्या जाणांची प्लास्टीक आसता पंचायत आनी हेर दुसरे आहात ते तयार करतात कलेक्शन करपाक गार्बेज कलेक्शन तरूय पूण आमच्या रस्त्याचे कुशीक पळयात कोणें उडयले काय ते सगळी पावटी ते कोण भायले येतात ते उडयले ट्युरिस्टांनी उडयले हेंच म्हणपाक जाता काय तुमच्या घरान ज्यो प्लास्टीक आसा कितें करतात आयकूंक येता जायतीं जाणां फादर आजून पासून प्लास्टीक लासतात आनी प्लास्टीक जेन्ना लासतात भावा भयणीनो ताचो जो धुंवर वयर चडटा तातूंत जी कॅमिकल्स आसात पॉयझनस कॅमिकल्स कार्सिनोजेनीक म्हणल्यार कॅन्सर करपा सारके ते वयर वयतात खरे वाऱ्यांतल्यान पूण रोखडेच ते कंडेन्स जाता आनी सकयल देंवता तेन्ना आमचे कुडीचेर पडल्यार पुरो ते जाणा केशे भाशेन आमच्या रोगतान भितर वचपाक जाय तें तांकां वाट दाखोवपाक नाका थोडे पावटी तांकां पिवपाक नाका हावपाक नाका फकत बेस तो सेटल जाल्यार पुरो आनी तो सेटल जाता तो कोणाच्यान अडावपाक जाता कोणाक दिसती पडटा मागीर आमी बोवाळ मारता कॅन्सर जालो हांव कांय पिना हांव कांय ओडना सिगरेट कॅन्सर हुंयच्यान जालो आमची जिविताची तोरा आमी करता तें डिस्पोज करपाक आमकां आजून समजना जायत्यो क्लासीस जाल्यो जायते टॉक्स जाले सगळें जालें खबर आसा भुरगीं शिकतात इस्कॉलान तरी पूण आजून पासून आमी सुदरोना आनी आमची भलायकी आमी पिड्ड्यार करीत आसा जाल्यार आमकां आपयल्लीं आसात आमी पुर्ती न्हय पूण आमकां पुर्तेपण दिवपाक खुद जेजू आपूण खुर्सार चडला आनी आपली भेटवणी ताणें केली आपलो यत्न केला तो आमचे पासत तर आतां तरी आमची तकली जाग्यार घालुया आमचे दोळे उक्ते करुया पळोवया आनी जरी तर आमी पुर्ती न्हय कशी दिसता जाल्यार आमकां पुर्ती करचे पासत जो उपाय देव आमकां दिता तो घेवया उक्त्या मनान बंद करची न्हू बंद करीत जाल्यार तुकाय कांय मेळचें ना तुजे वरवीं दुसऱ्यांक मेळोंक जाय आसलें बरेंपण तेंय मेळचें ना तर आयचे मिसाचे भेटेन आमकां पुर्ती जावचे पासत ह्या उंड्या सोऱ्यान हे भेटवणेन आमी आमकांच आमचें जिवीत आमचो वावर आमची चिंतनां आवंडे आमचे प्लॅन्स हे सगळे पवित्र मिसाचे भेटेन घालुया आनी तो आमकां पुर्ती करता आनी खेरीत भाशेन हें वरोस जुबिली इयर उत्सवीक वरोस स्पेस नॉन कॉन्फुदीत अशें म्हणून आमच्या पाप साहेबान आमकां ही चीट बरयल्ली आसा हो जुबिली इयर करता आसतना बरवसो आमकां फटयना तर बरवसो धरून आमी फुडें सरता आसतना एकामेकाच्या हाताक धरून आमी यात्रेकारां बरवशान चलुया आनीक आमकां दिल्लें काम करूंक फुडें सरुया इजायासा भाशेन म्हणुया हो पळय हांव आसा म्हाका धाड सगळीं उबी रावया सतमंतन देवा सर्वगुदार बापा स्वर्गान पृथ्वीन शार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें खोस सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्वगुदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयदान जिवन मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे
कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी पिडेस्तांक भेट करूंक पिडेस्तांची मागणी तशें परोंक संस्कार तांकां फावो करूंक तांचे सवे आपलो गवलीक हुस्को दाखोवंक जेजूच्या काळजाक सारके ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडारांनी जी गरीब आसात, समाजाचे कोडेक आसात आनी जांचेर समाजाचो विसर पडला तांचे उदरगती खातीर पावलां मारूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पिढीन आसलेल्या भाव भयणीक तशेंच दिव्याक आसात ताणें आपले कश्टान निराशी जायना जावन पूण भरवशान भरून आपले कश्ट जेजूच्या कश्टान एक करून आपले आनी सगळे मनशाच्या पाटक्याच्या फारीकपणा खातीर तशेंच वश्रीत पवित्र सभेच्या नमस्कार खातीर बोटून देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हेल्थ कॅर वर्कर्स, दोतोर, नर्शी आनी सगळ्या पिडेवंतां खातीर वावुरतात ताणें मोगान सेवा चाकऱ्याच्या मोनान आपलो वावर करतना तांणी पिडेवंताक जेजूच्या काकुलोटी काळजाचो उपकार जावन देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. खेरीत भाशेन ह्या वेळार तुमची कोण बरी ना तांचो उगडास करात व तुमी बरी ना तेन्ना तुमची सेवा केल्या तसल्यांचो उगडास करात. मागात तांचे पासत. सर्गींच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुजे भलायकेन भर आनी तुजो वावर करूंक फुडें पाठय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया C38 पेज नंबर 44. C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता कशे तुजो मोग पोरगोट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोद मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच मोगता सोद मोशे तुजेच तें म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, आमच्या रुचनारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पसणांक तुवें दिलाय तें जेवण
आमच्या आत्म्यांकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोनवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेंय सवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गीत तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट por गोटुया Somiacie sami aulokata Ani Kalci pieta Ditle pauti tu वैभवाने सोड आमी तुझे मरण पुरगोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. पुर्ती न्हय आमी वी आर नॉट वर्दी मे बी पूण तो आमकां पुर्ती कोत्ता तो आपल्या वावराक आमकां पाठयता
उदार मनान हो पळय हांव आसा हें म्हणूंक आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu mocha kirhol masoto unchang zalan ta chivitu zedli tori dushe karisma vatole makato sans sorun mutsunaka Moje cantus sorga velia undia ye Jesu ye tu gasho rauta tu je shimai oslots makachiuna ye Jesu ye
घेऊन ये जेजू गरीब काळजात म्हज्या तुझे सुगूण तुझी ओमीद क्रेस्तांव घेऊन ये जेजू गरीब काळजात म्हज्या प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, एका हुंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोळ कर. होच जावं आमचो संतोष. ह्या आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयज साद्या काळाचो 5वो आयतार आनी आमचे दियोसिसीन भलायकेचे प्रेशिताये पासत भेटयल्लो दीस. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या दोतोनीच्या केंद्राक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन दान जालें 37,260 रुपया. दाबोली कपेलान 1,310 रुपया. सगळे मेळोन 38,570 रुपया. फुडलो आयतार पवित्र बाळपणांक भेटयल्लो दीस, होली चायल्डहूड. पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक माउंट कामेल समुदाय देवसा पिकेन. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. आनीक एक पावटी उगडास करतना दर बुधवाराक सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता येवन जेजू बराबर वेळ सारून आमी पुर्ती जावंक आमी प्रयत्न करुया. आयज आमचे 400 वर्सांची समरमणी आमचे फिरगोजेची चलता आसतना इंटर समुदाय पेनल्टी शूटआउट घडून हाडलेलो आसा. आतां 9:30 वाजता सुरू जातलो. तर तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. जी कोण पार्टिसिपेट करतात, किक मारपाची आसात ती, त्याच बरोबर जी कोण किक मारपाक ना तीं बीन येयात. आनी कोण किक मारता तांकां बरीशी उमेद दियात. म्हणल्यार हे आमचो जो टोर्नामेंट जाता तो सगळे समुदायांक लागीं हाडपाचो एक प्रयत्न. ह्या पासत सगल्यांनी येवचें वेळ काडून. आयच्या पयल्याच आदेसाक तो काबार जातलो. म्हणजे 1 वराचेर म्हणल्यार हो टोर्नामेंट सोंपतलो. आनीक ताची खासियत म्हणल्यार ही, सगळी जी टीम आहा ते व्हडले व्हडले खेळगडी गडे आसचे ना, पूण समुदायाचे वांगडी. तातूंत भुरगीं आसा, तरणाटीं आसा, वाडलोलीं आसा आनी सिनियर सिटीजन पासून आसा. दादलो बायल सगळीं एकूच टिमीन आसतलीं. जाल्यार तुमच्या समुदायाक टिमीक तुमी सपोर्ट करूंक, त्याच बरोबर तुमी खेळूंक तुमी आयज पावचें. हें घडून हाडटा देवस्वा सॅक्टर. तांच्या ह्या ऑर्गनायझींग तांणी केल्लें आसा, ताका लागून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आदी फुडेंच. आनी सगळीं आमी तांकां हो आमचो पाठिंबो दिवया. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक होली फॅमिली समुदाय नाकेली बेर्नार्डिटो बार्बोजा हाच्या घरांत 6:30 वाजता.
आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट मिलाग्रिना कोस्ता हांच्या घरांत 5:30 वाजता. सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट जुआनिता कुलासो हांच्या घरांत सांजेर 5 वाजता. खेरीतमीस 12 तारखेर 8 वाजता मानुएल डायस हाच्या ओतम्या पासत 3ऱ्या वर्साचें मीस जातलें. 12वेर सांजे 4 वाजता फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांची जमात. बाबडीनो आमचे फाब्रिकाचे अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स तयार जाल्ले आसा आनी सोमार मंगळार आनी बुधवार फॉर पब्लीक विवींग तो आमी दवरतले. हो आसतलो इगर्जेच्या ऑफिसान. तुमी सोमार मंगळार व बुधवार सकाळी 8:30 वाजता ते 12:30 वाजता मेरेन ऑफिस टायमार येवन ते पळोवपाक जाता, चॅक करपाक जाता. आनी तुमची जर तर कसली क्वेरी आसा जाल्यार ती तुमी आमचे लागीं हाडपाक जाता. मागतलो मुद्दम येवन पळयात चर्च अकाउंट्स कशे भाशेन आसतात ते, कशे भाशेन ते मेंटेन करपाक जाता, खंय तावन येतात पयशे, खंय गेल्यात पयशे, सगळें तुमकां थिंगा बरे भाशेन पळोवपाक मेळटलें. ऑडिटेड अकाउंट्स ते येवचे आनी पळोवचे म्हूण तुमचे लागीं मागता. आनी जीं कोण येता तीं आपलें नांव बरयतलीं, सही बीन करतलीं, सायन मारतलीं आनी कसली क्वेरी आसा जाल्यार ती थंयसर बरोवन वेतलीं. 400 वर्सांची आमची समरमणी चलता आसतना 14 तारखेर आमची एक समरमणी जाता. 14 तारखेर कितें आहा? 14 फेब्रुवारी. 14 फेब्रुवारी कितें? वॅलंटायन्स डे. आनी चडशे आमी म्हणटा जांचो आमी मोग करता तांचे सवे. आनी ह्या पासत आमी मोग करपाक जाय तसल्या सवे आमचे फिरगोशीन हो एक ल्हानसो गेट टुगेदर आनी फेलिसिटेशन घडून हाडलेलो आसा. सगळे आमच्या चिखलेच्या पंचायतीन जे गार्बेज कलेक्टर्स आसात तांकां तांचे फॅमिलीक आमच्या फिरगोशीन सांजेच्या 7 वाजता हो कार्यक्रम जातलो. तांचे फेलिसिटेशन आनी ल्हानशें गेट टुगेदर. तुमकां कोणाक येवपाक जाय तांचे बराबर हो वेळ सारपाक येवचें. येवया आनीक ही आमची भाव भयणां आमकां निवळ दवरपाक, आमची भलायकी सांबाळपाक वावर करतात. जायते पावटी तांचे आमकां पडलेलेंच ना. हो फकत एक दीस आमी आमची 400 वर्सांची समरमणी कशी तातूंत गुंतून हाडलेलो आसा जाल्यार तुमचें योगदान तातूंत जावं दी. मार्चाच्या म्हयन्यान 9 तारखेर आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज जातली. सगलो लोक आख्ख्या गोंयचो सांकवाडे चलून येता. आमचे फिरगोजींतावन 3:30 वाजता सकाळी 3:30 वाजता आमचे बस स्टँड आसा थंयसान भायर सरतले. तुमकां मनाची तयारी येदनातावन करपाक लागात, मागण्याची तयारी येदनातावन करपाक लागात. आख्खे दिवोसिसीन आमी ह्या लँड सिजनाच्या पयल्या आयताराक हें घडोवन हाडटा. तशेंच सगल्यांच्यान घडये आमच्यान चलून वचूंक जायना. ह्या पासत आमचेय फिरगोजीन आमी ही वॉकिंग पिलग्रिमेज हांगासर घडोवन हाडटा. ती 5 वाजता सुरू जातली बस स्टँडाचेर सकलतावन आनीक मागीर आल्त चिकाली ते चिकाली सर्कल आनी रेजिना मुंदितावन सकल देंवन येवन मागीर आमी मिसाची भेट भेटयतले. तुमी खंयचीय तरी एक पिलग्रिमेजीन वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. पंचायत नोटीस ग्रामसभा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जमात जातली 16वेर फुडल्या आयताराक सकाळी 9:15 वाजता. हाजो अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. आनी तुमचे कसलेय मुद्दे आसात उबारपाचे जाल्यार 12 तारीख पासून ते उबारपाक जाता. तुमी ते बरोवन दिवचे म्हूण मागता. आनी जाता ते भाशेन तुमी ह्या ग्रामसभेन वांटो घेवचो म्हूण तुमकां सगल्यांक उलो मारता. 2 दीस फाटीं चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आनी वेटलँड्स डे जो 2 तारखेर जालो ताचे निमतान हो वेटलँड वॉक घडोवन हाडलेलो. तुमकां उलो मारलेलो. जायतीं जाणां आयलीं आनी जायत्या जाणांक येवपाक घडये मेळूंक ना. आनी बरींशीं आमचीं 7 तळीं आसात इंटरकनेक्टेड आनीक ड्रेनेज तशेंच स्टोरेज हें बरें जाता. आमचें फ्रेश वॉटर आनी हांगा जें हें दायज आसा भाव भयणीनो तें आनी खंय चडशा गांवांनी पळोवपाक मेळना. भोव थोडे कडेन आसत पूण दीस इज समथींग युनीक अबावट चिकाली. आनी ही आमची भोंवडी करता आसतना हें पळोवन आमी खुशाल जालीं आनी तशेंच जें कितें पळयलें तातूंत दूखूय जालें. हें काबार जातलें, उरचें ना, मरपाक पावलां. कित्याक त्या वाटेन बरेचशे आतां डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स येतात, मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, व्हडलीं बिल्डिंगां बांदलेलीं दिसती पडटात.
तें ह्या जाग्यार बांदपाक परमिशन्स कशी मेळ्ळी आनी कित्याक हें गरज कोणाक तें हांव नकळो, तें तुमी पळोवपाक जाय. जीं कोण चलून गेलीं तांकां समजलें, पळयलें आनी तांकां समजलें. जीं कोण वचूंक ना वचून पळयात मुद्दम. तुमचो गांव, जो गांव फकत आमच्या PBRचेर पब्लीक बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर आसा पंचायतीन, ताचेरूच उरतलो. हीं 7 तोळीं ताचेर रिकॉर्ड केल्लीं आसात. पूण तुमचीं जीं फाटल्यान भुरगीं येवपाचीं आसात तांकां फकत घडी ते PBRचेर आनी जे आर्टिकल्स घडी थोडेशे बरयत ह्या दिसांनी कोण ताचेर वाचपाक मेळटले. पूण ही सोबिताय जी आसा आनी हें इतलें पुर्वजांचें आमचें आज काल पयर करूंक नासलेलें, जायतीं वर्सां फाटीं केल्लें. तें जरी तर अशेंच आमी वसूंक दिता जाल्यार ताची जट्टी आमी दिवपाक पडटली. ह्या पासत वसात आनी तुमकां जरी तर दिसता जे डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट येतात थंयसर ताचेर निशेध मारपाक जाय, ते बंद जावपाक जाय. सगळीं बाराबर मेळात आनी आतां 12 तारखेच्या पयलीं तुमचे पॉयंट्स ग्रामसभेन घालात. ग्रामसभेन वचून उलयात, झगडपाक न्हू, पूण आमच्या गांवचें कितें जाता आनी ताचेर कितें जावपाक जाय, कितें जावपाक नाका हाचेर तुमकां जबाबदारी आसा ती घेवचे पासत तुमी मुखार सरची. लग्न जावंक फुडें सरतात देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे मायरन मिंगेल लांदेस, तपूत कायतान लांदेस आनी फिलिपा क्रूज हांचो रावता बायणा वास्को. लग्न जावंक सोदता मॅक्लिना शर्मिला हरिकांत्रा हिचे लागीं तिदू सोमनाथ नारायण हरिकांत्रा आनी मारिया निनेट मिलाग्रिना पावलिना क्वाद्रूस हांची रावता चिकाली. एशली एब्राहम डिसिल्वा, तपूत फेलिक्स डिसिल्वा आनी रोजी डिसिल्वा हांचो रावता पोंबुरपा. लग्न जावंक सोदता वेनेसा फेर्नांडीस हिचे लागीं तिदू इनासियो फेर्नांडीस आनी वालेंटिना फेर्नांडीस हांची रावता आल्त दाबोली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया. F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो पातला कोरो तुजी कुशी जाल्या, तुजो गुरी सुवा सगळें म्हजें फाटल्यान. म्हजो पातला कोरो तुजी कुशी जाल्या, तुजो गुरी सुवा जल्लें म्हजें फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो